महत्वाची गोष्ट आमचे चिखलेचे ग्रामसभेक जाली ती 39A स्क्रॅप करपाचे रेझोल्युशन आयज आमचे ग्रामसभेत युनॅनिमसली पास केले, सपोर्टेड इवन बाय द इलेक्टेड पंचायत बॉडी. दिस इज फर्स्ट टाइम हे भाशेन एक रेझोल्युशन पास जाल्लें आहा. आता हे महत्वाचे कित्याक म्हणटा देर वॉज अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ग्रामसभा मेंबर्स. Huge crowd was there attending it, and they had all come to oppose the 39A. महत्वाचे अशें आहा तेतूंतल्यान एक फॉलआउट म्हणल्यार की गांव एक वदान आहा आनी आमचो मिनिस्टर एक वदान आहा हें दिसून येयलें. कित्याक आमचो पळय मिनिस्टर आहा बाब मोविन गुदिनो हो 39A सपोर्ट करता. फाटीं ताचो एक स्टेटमेंट येयलो की 39A जावची म्हण आपूण बाजू तांकां दिता म्हण. आयज अशें दिसून येयलें की आख्खो चिखलेच गांव आख्खी ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी ओपोज करता आनी हो मिनिस्टर आयसोलेट जावन आमच्या लोकांचे विरुद्ध प्लॅनिंग करता. आनी हे प्लॅनिंग करप आनी तेणे पळय स्टँड पळय तो घेता न्हू हे लोकांचे विरुद्ध कित्याक म्हणटा हांव कित्याक आयज सिवेजीच पळय जर डिस्कशन जालें न्हू तेतूंतल्यान दिसून येता की आमची गांवाची सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ती कोलॅप्स जाल्ली आहा. आयज पंचायत आमची भीक मागूंक पावता, अपील करता सरकाराक आनी सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक खंय तरी एक सेंट्रलायज सिवरेज प्लांट घालचो म्हण. म्हणजे हे सगळी प्लॅनिंग करनासतना पळय जितले पळय डेव्हलपमेंट आयज पळय केला हे टोटली अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंटाचो फळ आयज आमकां स्थानीक लोकांक भोगचें पडटा. आयज लोकांक पळय जे त्रास जाता सुवेज सिपेज जाता जशें प्रभू वायलेटाचो इश्यू जालो तसो आतां आनी दुसरे दस्तू बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सान जाला. सगळी बिल्डिंगांनी आयज सिवेजीस प्रॉब्लम आहा बिकॉज ऑफ अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट अनप्लॅन्ड प्रोजेक्ट जे आमच्या मिनिस्टरान आयज तांकां दबाव घालून पंचायतीचेर पास करून घेता. आयज पळय पंचायतीचे मेंबर्स पळय आहा तेंची परिस्थिती पळय तांकां फेस करूंक जायना. ग्रामसभेचे मेंबरान धुयन काडल्या आमच्या सगळ्या पंचायत बॉडीक आनी एकूय जबाब दिवपाक तांकडे जावना. सो हे कित्याक जाता कित्याक तेंचेर दबाव घालून जेन्ना पळय प्लॅनिंग पास जाता प्रमोट करताय आनी इलिगल एक्टिविटी पळय प्रमोट करता हो मिनिस्टर आमचो ताका लागून आयज ही परिस्थिती आमच्या गांवची जाल्ली आहा. इतले पळय इलिगॅलिटीज पळय आयज मुखार सरल्या दोडे मुखार दवरलेले तेतूंतल्यान दिसून येता की फूल पंचायत इलिगॅलिटीचेर सवाय जाता आनी ते सुटावी करपाक आयज भरपूर प्रॉब्लेम आहा. तरी पूण आमच्या सरपंचान आयज प्रॉमिस केला की एक म्हयनो मागला ताणें एक इलिगॅलिटी गाड्यांची पळय आहा ती रिझॉल्व करतलो म्हण. दुसरी मागीर सिवरेजीचे ताणें म्हणलां की आपूण रिझॉल्व करता म्हण. इनर रोड पळय आमचे गांवचे आहा 3-3 मिटराचे जंय व्हडले व्हडले कॉम्प्लेक्स पीडीएन पळय अप्रूव्ह केल्ले आहा ताचेरूय ताणें म्हणलां की हो डेलिगेशन वतलो म्हण ग्रामसभे मेंबराचे पीडीएन तशें टीसीपीन तांकां एक्सप्लेन करपाक आनी पळोवपाक की लोकांचे विरोध कसो आहा तो ह्या गांवचे तेंच्या अप्रुवलांचेर जे ते दिता. सो आयची ग्रामसभा एकदम म्हत्वाची जाली, व्हेरी फ्रुटफूल जाली आनी तातूंतल्यान गोंय राखपाक 39A पळय स्क्रॅप करपाचें पळय रेझोल्युशन युनॅनिमसली पळय पास जालें हेतूंतल्यान आमकां भरपूर सॅटिस्फॅक्शन येयलें. रॉंग की ग्रामसभेंत पंचायत बॉडी इलेक्टेड पळय पंचायत आहा ते येयना ते आनीक तेणी येवपाकूच जाय. फॉर वॉट रिझन ते येयना ते आमकां खबर ना. आमी बी स्टडी करताली की तांकां ह्या ग्राउंड्साचेर डिस्क्वॉलिफाय करूं जात जाल्यार बट देर इज नो प्रोविजन. एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ पंचायत हॅज टू अमेंड द पंचायत रूल that if any of the elected panchayat members do not attend Gram Sabha for 3 consecutive terms, that they should be liable for disqualification. जशें पंचायत बॉडीक तर ते येना जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय करूं जाता तांकां. ते पळय प्रोविजन आहा ते ग्रामसभेकूय लावचे अशें म्हजी मागणी आहा की डायरेक्टर ऑफ पंचायतान तेजेर लक्ष घालचें आनी अमेंड करून घेवचें. आयज 39A मेजर डिस्कशन जाला की गोंयभर सगळ्यांक खबर आसा की जाला तो कसो इश्यू आहा तो कशी भाटां बेसार जे नॅचरल फ्रूट आनी मागीर आमचे नॅचरल हेजे मुखार मेजर डिस्ट्रक्शन जातले हेजे लागून हांवें तो प्रपोजल घातलो 39A स्क्रॅप करता म्हणून. तो आयज सगळ्याच्या संमतीन तो ग्रामसभेन पास जाल्लो आसा आनी तेजे श्रेय आमचे चिखली पंचायतीक दिता. सो बरें डिस्कशन जालें तेजेर 39A आनी तो युनिवर्सिटी डिसिजन जालें तेजेर तो स्क्रॅप करचो म्हणून. 3 points in the Gram Sabha today. One was withdrawal of Section 39A, notification of the proposed Town and Country Planning Act. Okay, that was discussed in length.
and there are resolution passed not to go ahead with that. The whole Gram Sabha, entire Gram Sabha has objected, and we have decided to give this resolution to the required authorities, to the Panchayat Minister, and as well as to the Town and Country Planning Authority and to the MPD. 39A हा तो मेन इश्यू ओल्ड गोवा इश्यू आनी आमचे पंचायत फळे आनी ते ग्रामसभा हे फुल्ली सपोर्ट करता ते इश्यू बिकॉज that issue will stop lot of destruction of our environment, our heritage and all our welfare of the village people. So we are supporting this issue and we have passed a resolution today to scrap 39A. पंचायत ग्रामसभा जाली आनी मेजर म्हणटा ते 39A इश्यू म्हाका चड इम्पॉर्टंट लागलो. I had given a call to people and people attended in large number. आता 39A आख्या गोंयांत सगळे कडेन कितें जाता तें आमकां खबर आसा. डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड, फिल्ड्स, आमचे दोंगर काबार करताय. सो बिफोर दीस हॅपन्स इन चिकाली जायते आमचे जागे काबार जाल्यात, पूण अंडर 39A आता आमच्या गांवांत टोटल 7 पॉन्ड्स आहे, ओगर म्हणटात तेका आमी. आनीक आतां जेन्ना हूंय प्लॉट घेतात लोक व्यू म्हणून पळयता आतां, and then the land sells like hot cake. So जायते असले जागे आहाय जे आमचे शिकल्यात आमी सांबाळपाक जाय. आनी जेन्ना हो देंवचार 39A आमचे गांवांत येवचे आदी एज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर टू शो द गव्हर्नमेंट दॅट वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाईट. मोर दॅन 39 आता लोकांचो फ्रस्ट्रेशन आहा दॅट NTZ घातलेलो आहा. NTZ मीन्स जे लोकांची घरां आशिल्ली, प्लॉटां आशिल्ली पळय डेव्हलप, दॅट हॅज बिकम अनयुजेबल, वी कांट डू एनीथिंग. सो लोकांनी खूबशी एप्लिकेशन केल्ले आहा पंचायतीन तो NTZ काडपाक, no development zone. That's a bigger issue than the 39A. So today we have discussed that thing and आम्ही गव्हर्नमेंटाक बरयतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.